इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो मुचे आयकून घेया, पयसल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोंचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, मुचे आवयच्या कुशव्यांत हांवन म्हाका मुच्या नांवान उलो केलो. ताणें मुचे तोंड धारीचे तालवारी सारके केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या भाना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हणलें, हांव निर्फोळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायेल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक. ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें भोळ. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी चडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचे उतार हे. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोमिया. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता, म्हाका केदींच लजेक पडूंक दिनाका. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार, म्हाका वाटय. म्हाका खाण दी आनी म्हजें थारान कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोमिया. म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा, म्हाका राखूंक दृढ कोठे जा. कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोठें. म्हज्या देवा, निवार म्हाका नश्ट्यांच्या हातांतलो. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोमिया. सोमिया, तूं म्हजो बरवसो, म्हजे तरणाटे प्रायेंत तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मांत हांव तुजेर पातयेवन आयला, आवयच्या गर्भांत तूं म्हजो राखणार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोमिया. म्हजें तोंड तुजें नितीवंतपण परगडतलें, दीसभर तुजे थारान गाजयतलें. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोमिया. देवा, म्हज्या भुरगेपणांत तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत हांव तुजी विस्मिता परगट करीत आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोमिया. सांसुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. इतलें सांगून जेसून आपणा भितरच कळवळून म्हणलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयांत जेजून अशें म्हणलें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगासो ताचे बगलेकच तेंकून बसलेलो. कोणा विशयांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमाव पेद्रोन ताका हात भाशेन म्हणलें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागवन, सोमिया, तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता, तोच तो म्हणून जेसून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासत अशें म्हणलें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायसै म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतस तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली.
जुदास भायर सरन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण हांवें सुदैवांक सांगलां ते तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें, सोमया, तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, कित्याक सोमया, आतांच मुच्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, मुजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतच हांव तुका सांगतां, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतार हें.